आमकां हे MRF आमी जो आयज सेटअप केल्लो आसा युनीट, हेका आमचे मोविन सरान जायत हेल्प केला आनी तेजे वरवीं आयज हो युनीट सेटअप जाल्लो आसा. आनी आमकां जे कचऱ्या समस्या हांगसर जुवारी नगरा जावं सांकवाल एरिया जी आशिल्ली, आमी ती टोटल कचरो जो भायर उडयताले तेजे टोटल बंदी हाडून सगळो कचरो ड्राय वेस्ट आहा तो हांगा हाडून बेलिंग करून आमी तो डिस्पोज करून करता. आनी ताका लागून आयज हे युनीट उबी जाल्लें आसा. त्याच प्रमाणे बेगीचे बेगीन आमी ट्राय करता. आमचे युनीट रेडी आहा, सगळे रेडी आहा. ओन्ली रोड जो आहा एक्सेस तो उरलो आहा, ताका सोलिंग जाल्या नंतर ताका दामोर घातल्या नंतर हो रेडी जातलो. सो मोस्ट प्रोबेबली फुडली विका आमी आमचे मिनिस्टरा धरून मोविन बाबाक धरून आयज आमी इनॉग्रेशन करूं सोदता. त्या दृश्टीन आमगे तयारी चल्ली आसा. आनी त्याच प्रमाणे मुखार हो बायो डायजेस्टर जो हांगा येवपा आसा, जो जवळ जवळ 3000 लिटर पर डे कॅटर करपाक ते कॅपेसिटी आहा. ते दृश्टीन आमी टोटल जे जुवारी नगर म्हणा, जे स्लम एरिया म्हणा, जे जो कचरा समस्या, ड्राय वेस्ट अशें वेट वेस्टाची समस्या आहा ती आमी टोटल बंद करूं सोदता. आनी हेजे वयल्यान सांकवाळ जी आहा कचरा फ्री करपाक आमकां एक उद्देश आहा. जशें हे स्टार्ट जालें सगळे लोकांक वॉर्निंग वयतली की बाबा तुमी कचरो भायर उडोव नाकात. प्रत्येक घरान जर तेणी कचरो भायर उडयता आनी तें मेळ्ळें जाल्यार आमी तांकां फायन घालतले. आज पर्यंत आमी लिनियंट आसले, कित्याक थोडे आमचे कडेन ती फेसिलिटी आसा ताका लागून आमी स्लो रावताले. पूण जेन्ना ही फंक्शनींग जाता कचऱ्या जे आमगे आयज हे युनीट फंक्शनींग जाले ते बरोबर आमी सगळ्यांचे एक्शन घेतले. जे रोड सायडी उडयता तेंचेर एक्शन घेतले आनी संपूर्ण सांकवाळ जी आहा ती कचरा फ्री करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव कॅमेरा बसोवपाक, कित्याक आमी पळयलां फाटल्या दिसांनी जेन्ना काम चालू आशिल्लें हांगसरले थोडे खंयचे लोक येता कांय खबर ना, टॉयलेटी हांगा सायडी रस्त्या सायडीक बसता आनी ओपन डेफिकेशन हें चालू आसा तेंगेलें. ताका लागून तेजेर एक्शन घेवपा लागून आमी हांगसर ते कॅमेरा बसयता. आनी चडशें करून कितें जाता, हांगसर पयलीं सामान हाडलें तें सामानय नाच केल्लें. ताका लागून आमी एक कॅमेरा बसोवन हांगसर जे आमगे मशिनरी आहा तिकाय प्रोटेक्ट करूंक करता. आनी मुखार आमी फूल टायम हांगसर एक सेक्युरिटी दवरतले, जेणे करून आमचे जे हांगसर जे युनीट आहा ते सेफ उरचे म्हणून.